भावनाच्या आयत्या असो संदेश करत पवित्र सभा आज सोम्या जेजूच्या आप बरकत फकत सुदैवांची सोडवण करूंक आयिल्लो नाही मगर आजचे मुख्य कुळाचो सोडवण करूंक आयिल्लो म्हणून संदेश दिता हे दोन्ही संदेश आमच्या जिवितांत जियोवंक एक मौका मेळ्ळ्या जमल्या आज आमी भायरांतरान मान कसो लोकरिस्तांचो जेजू आमच्या भावपदापणाक आडकाळाच्यो सगळ्यो सक्ती दुस्पटावन आनी आमकां एका काळजाचे आनी एका मनाचे कर आमचे भावपदापण दृढ करूंक आनी हे मिसाचे बलिदान आमच्या जिणेंत जियोवंक जाय हाची कृपा फावो करून दी म्हणून मागया आनी तशेंच मेरसेन माया मुखांत आमच्या पिकजेक लागल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवया म्हणून ताका सगळ्या संवसाराक परगट केल्लो दीस तेका राया मुखांतर जेजू सगळ्या संवसाराचो राय आनी गरी मेस्सिया आमकां सोडोवंक आयिल्लो म्हणून ताणें दाखोवन दिल्लें आज आमी ताणी पिकजेचो सगळो लोक बिगार दर भयणी पिकजेचे सरसंघ संस्थे मुगेरी पिकजेची भुरगीं वाचरान सोम्या कांडियोनो आमच्या ह्या मुख्य रस्त्यान आमी चलतल्या सोमी आमचो ह्या पिकजेचो आमच्या गांवचो राय आनी दरी म्हूण आमी सांगतल्या सोमी आमच्या रस्त्यांनी पांचार जाता आसतना आमकां बेसांव दिवनी आमच्या गांवच्या सर लोकांच्या तेसावांक तो आदार दिवनी आमच्या गांवांत आमच्या सर लोकांक शांती आनी समाधान दिवनी आमच्या गांवांत एकवट आमी खंयच्या कामांत आमकां पावतो फळ आमी सनात रावन एका मनान आनी एका काळजान काम करूं सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया सोम्याची वळख आमी उक्त्यान सगळ्या संवसाराक आनी आमच्या गांवांत दिता आसतना सोम्याची उदंड आशिर्वाद आमकां मेळों दी म्हणून मागया जेजू आमचो सोम्या आनी आमच्या राया तूं ह्या संवसाराक आयिल्लोय आमची सोडवण करूंक आनी आयच्या दिसा तुवें तुका खूब लाभ केलोय त्या राया मुखांतर तूं जावन आसाय म्हणून सगळ्या संवसाराचो राय आनी दरी आनी हो बोवा परबळेचो दीस आमी विसला हे आमच्या पाणी पिकजेंत आमच्या ह्या आमच्या गांवांत तुका परगट रितीन मान करूंक तुजी स्तुती गावन तुका उल्हास पेंडा वचपाक गितां गायनांनी रस्त्यांनी वचून आमी तुजी परजा आमी तुजी भुरगीं म्हण दाखोवन दिवं सोम्या हो अवकाश आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू आमकां तूं बेसांव दी आमच्या गांवांत तूं बेसांव दी हे आमच्या गांवांत वेगवेगळ्या नोकरेचो लोक रावता वेगवेगळ्या जाती जातीचो लोक रावता हे आमच्या गांवांत समाज संस्थे आसात मस्तुदान युवक युवती शिकून आसात फुडार सोदून आसात हे आमच्या गांवांत आनी आमच्या पिकजेंत कितलोसो लोक आसा याजक आसात दर भयणी आसात आमचे सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल आमी सर्व तुजी भुरगीं मेळ्ळें सत आमकां उगडापें कर एका मनाक एका काळजान भावबांदापणाची योगाची कृपा आमकां फावो दी आनी आमी आतां पुस्तकां काडलें आसतना सोम्या तुजी बेसांव आमचेर तूं शिपडाय आमकां तूं शांती दी समाधान दी हो पुस्तकां जावन दी आमकां एक साक्ष भायल्यान दाखोवंक आमी तुजी भुरगीं आमी तुजी फाटलो घरां तूं आमचो राय भक्तीन तातूंत भाग घेवया पुरुषावाची मांडावळ कुळीस Oh
कितेंय मागता जेजूच्या नांवान आमी फुडें सरता जेजूच्या नांवान जेजू आमकां सर वायटांतले राखता आनी ताचें नांव आमकां हर एका अनवरांतले बाचाव करता ह्या संवसारांत बाचाव करचे एक नांव आसा जाल्यार जेजू म्हणलें नांव मात्र देखून जो कोण जेजूक सत म्हणटा ताच्या नांवाक पाती येता ताच्या नांवाचेर भरवंसो दवरता तो हर एकलो बाचावी करता देखून भागवत म्हणून हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी ही जावन आसा बापाची खुशी देखून आमी जेजूच्या नांवाक महिमा दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया आनी ताच्या नांवान आमी फुडें सरया जेजूच्या नांवान जैत आमकां लाभता Chana
रस्त्यांनी पब्लीक जाग्यांनी सोमयाक आमच्या आमी हाडलो. सोमी सगळ्या संवसाराचो, या आमच्या समाजाचो, आमच्या पिरगजेचो, आमच्या सगळ्या परिसराचो धनी म्हणून आमी सांगून दिले. हे बाल सोमयान आमकां बोबा पुरबायाचे रितीन फावो दिल्ले बसो सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सोमयान आयच्या दिसा आमच्या गांवाक बेसांवां दिल्यात. सोमयान आमकां सोमेस्तांक राखलां आनी सांबाळ्ळां. सोमयान जावन आमकां जायतें बरेंपण लाभलां. ह्या खातीर आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया ह्या आमच्या पुरबायाच्या पिरगजे बसोत, आमच्या आत्मीक वडिलां बसोत, विगार ताका सहकार दिवचे हेर याजक येवकर. अर्गां दिवया ह्या पिरगजे आसल्या दर भयणी बसोत, तांच्या पुरबायाच्या सेवेक बसोत. अर्गां दिवया ह्या पिरगजे आसच्या सर मुखेल्या बसोत, संघ संस्थे बसोत. जायतें बरेंपण आत्मीक आनी लौकीक आमकां लाभलां. ह्या बसोत सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सोमया जेजू तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता. सोमया जेजू तुका आमी अर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळें. सोमया जेजू तुका आमी अर्गां दिता ह्या सकाळच्या वेळार हो शिस्तेन आपुरबायाच्या रितीन भक्तीपणान हो पुरशां म्हणून आमकां आदार दिलोय. सोमया तुका आमी अर्गां दिता आमच्या गांवांक, आमच्या परिसराक, आमच्या पिरगजेक, ह्या गांवांत आसलेल्या सगळ्या कुटुंबाक तुवें बेसांवांनी भरलां. अर्गां दिता सोमया ह्या पिरगजे बसोत, हांगासर जावच्या सर बऱ्या वस्तू आनी कामां बसोत. अर्गां दिता सोमया हांगासर आसच्या आपुरबायाच्या व्यक्ती बसोत, आत्मीक लौकीक मुखेल्या बसोत. अर्गां दिता सोमया ह्या पिरगजेन सभा संघ संस्थे आसात, जायते युवा जण शिकून आसात, तांचे बरेपण जावचें पळोवन आमकां संतोश भोगता. ह्या बसोत तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां दिता सोमया आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा बसोत. अर्गां दिता सोमया आमकां दिल्ल्या बेसांवां बसोत. आज आमी तुज्या पांयां तळा आसा. आमची जिणी, आमचे सगळे तुज्या पांयां तळा आमी दवरता. समर्पिता आमची पिरगस, विगार ताका सहकार दिवचे सर हेर याजक, दर भयणी, ह्या पिरगजेचे मुखेली, ह्या पिरगजेचे सर कुटुंबां, ह्या पिरगजेची भुरगीं, युवा जण, ह्या पिरगजाची प्रायवता आनी सभा पिडेस्ता, ह्या पिरगजेच्या बोऱ्याचे सगळे संघ संस्थे, सभार खोवेता, सगळं आमी तुज्या पांयां तळा दवरता. सोमया आमकां तूं बेसांव दी, आमकां तूं राख, आमकां तूं सांबाळ. सोमयाचे बेसांव हाडून आमकां सोमया तयार करया. येद्या वेळार सकाळच्या वेळेर दिलो. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय निराश करताय सासनाच्या ससना.
सांगल्यात. तशें चिंतात गवळी परिशदेंत व्हडलें जालें आनी निमाणें अंतर कमिटी केली, वावर सुरू केलो. आनी हें येवजेन अशेंत ऑगस्टाच्या 11 तारखेर सोनवार तो संजेच्या मिसा उपरांत हांवें एनावंस करून सोडलें. सगळ्या लोकांक कळ्ळें 11 ऑगस्ट सोनवार संजेच्या मिसा उपरांत आनी उपरांत आयतारा 12 तारखेर. आनी फाटल्यान आसलो फ्रेडरीक मोंतेरो, एक उद्यमी दुबय. हांव येणे वचून ऑफिसा पावतना तो तेणें येवन आसूं म्हणटा येयलो म्हणलो, फादर आमच्या कुटुंबाच्या नांवान 10 बांक. बरें जालें म्हणलो, म्हाका संतोश सर. एक विगार जावन हांव जाणा खंयचें येवजण करतना लोकांची विविध अभिप्राय आसात, प्रतिक्रिया. देखून ही पयली प्रतिक्रिया. आनी बगलें हें काम यशस्वी जाल्लें बरी, वेल बिगन इज हाफ डन म्हणलें बरी. आनी तें यशस्वी जावन आयलें, हें काम संपलां. हें येवजण बांकाचें फ्रेडरीक मोंतेरो 10 बांक दिवन तें उद्घाटन केलें हांवें म्हणलें. आनी आज ह्या बांकांनी तुमी रोज बसून आसात, निलाराच्यो दिंडी गेल्या उद्घाटन जालें. आनी आतां आशिर्वाचन ते तयार करूंक आमच्या कमिटीच्या सांद्यांनी मस्त वावर काडला, मेहनत काडल्या. रॉनी सोज ताच्या संगत्यांनी बांकाचो वावर केला, तो मुग्धूंक ना आनी थोडो आसा. बऱ्या मनाच्या मनशांनी उदार मनान दान दिलां. आसुल्ल्यांनी देवान तांकां दिल्ल्यांतलें चड दिलां आनी उरिल्ल्यांनी तांच्या तांकीची कुमोक केल्या. आनी सबारांच्या दानान, मेहनतेन, वावरान, वावंटीन हे नवे बांक ह्या देव तेंपलान तयार जाल्यात. मिजाकी हांवें म्हणल्या प्रमाणे आमकां संतोश सर्वेश्वर देव मेर्सेन मारिफात सर्व दानींचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या उद्यमाचेर, तांच्या उदारमणाचेर, तांच्या वावराचेर आपली दराळ आशिर्वादां बेसांवां वतून दी, घालून दी म्हणून आमी मागया. बांकाचें आशिर्वादन मागण्या सोवे भोवमणादी बाप माप जोझफ मार्टिस आतां सोलोवन व्हरता. आमी उबी रावया. देवाक मानवा जाय आनी हेच्या मुखांतर आमचे हे मागणें देवाक पावो जाय. ही एक आमकां जाल्ली ह्या पिरगेजेन जाल्ली बरी गजाल. देखून ह्या बांकाचेर आशिर्वाद घालतना फकत बांकाचेर मात्र न्ही, त्या बांक करूंक कुमो केल्ल्या समेस्तांचेर, दान दिल्ल्यांचेर, सहकार दिल्ल्यांचेर, फिरगसांचें मुखेलपण घेतिल्ल्यांचेर सगळ्यांचेर आनी आमा समेस्तांचेर देवाचें आशिर्वाद आमी मागता. सर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता वर्गां दिता. सर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोगाळ बापूय. आमकां कितें जाय तें तूं फावो करताय. ह्या फिरगेजेक एक व्हडलें येवजन आसलें. आयिल्ल्या लोकांक सगळ्यांनी भक्तीपणान बसोवंक, तशेंच हांगासर येतल्या सगळ्यांक मागणें करूंक एक बरो जागो मेळो. हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुताची स्तुती गावंक, ह्या इगर्जेन दिल्ल्या समेस्तांनी आपुरबायेन मागणें करूंक आमकां जाय आशिल्लें बांक आनी फावो त्या रितीन दिबी घालूंक एक अवकाश. आनी हे येवजन फिरगेजीच्या मुखेलपणांतावन हें भायर आयलें आनी हाचे मुखार जायते जाण बरे मनीस मुखार आयले. उदार मनाचें दान साबार जाणांनी दिलें. थोड्यांनी इल्लें चड दिलें जावं पुरो, थोड्यांनी इल्लें उणें दिलें. हे बांक तयार करूंक मस्त जाणांनी वावर केला. आचार्यांनी तशेंच आमच्याच लोकांनी जायतो वावर केला. हे बांक करचे खातीर मस्त जाणांनी मेहनत काडल्या, मस्त जाणांनी मुखेलपण काण गेलां, मस्त जाणांनी थांक दिल्या, मस्त जाणांचो आदार आमकां लाभला. तांचेर आमा सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या बांकाचेर तुजें हें पवित्र उदक आमी शेणयत आसतना आमचेर समेस्तांचेर तुज्या पवित्र आत्मेची झर देवो दी. हे जावं दी एक बांक आमकां संकेत. हांगासर येवन आमी हो सुशेग रावोन ह्या बांका मुखार बरें करून बसोन दिमिगान तुज्या पुताची स्तुती करचें भाग आमकां फावो कर. हे जावं दी एक पवित्र जागो आनी हाच्या मुखार आमचे मागणें तुका फावो दी. हाच्या मुखार आमच्या फिरगेजेचो एकवट आनी मोग सोडो दी. आमच्या फिरगेजेन जाल्लें बरेंपण आनीक मुखार सून व्हरून दी. बरे मनाचे मनीस हे दोनशेर जायते आसले आनीक मुखार येवन ही फिरगस लौकीक तशें आत्मीक रितीन तूं घट कर, फळादी कर, ग्रेस्त कर म्हण आमी मागता.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आता पवित्र उदक शेणो त्या बांकाचेर आमी पवित्र आत्म्याची देणी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, पिरगजीचो कोंपरीचो आयतार. कोंपरू म्हळ्यार सांगात येवचें आनी आमकां सांगात हाडचें पवित्र येवकारिस्ताच्या जेजून. पवित्र येवकारिस्तावन आसा एकवट असो आनी सांगात हाडचो सॅक्रमेंट. ताका मेळोवंक आमी हांगासर आयल्या. एकवटा विरोध, मोगा विरोध, सबार पातकां आमी केल्यान जावं बरो. मोसर केला, हगें दवरलां, लढाई केल्या, सूख समजायल्या, एकामेकां दुखयलां अशें देवाचे उपादेश मांडल्यात आनी पेल्याक आमी दुखयलां. देवा लागचें, एकामेका लागचें मोक्षाणें मागून नितळ काळजान आनी मनान हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयारी करया. सांगाता म्हणया, हांव पालखी सर्वोदेगा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उस्तारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच संपाक मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवानी सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Sonia
सगळ्या परसा तुझे एकल्या स्पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखोंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुझे महिमे वोन मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझ्या सगळ्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. ओट परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सरेस्पराचे महिमक तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सरेस्पर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाची. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हंडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडटलें आनी रोंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली. राष्ट्रांची क्रिस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिद्यानांची आनी एफाची तरण करी. भंगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सरेस्पराची स्तुती करतलीं. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नाशिल्लो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मार्फत जुदेवांसोबे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहवारिस्तारां ती तेच आनी एकच कुडीचे संदेश क्रिस्ता जेजूतय देवान दिल्ल्या बासावण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतार हे Servus por la gente,
आणि ताका नमस्कार करू म्हणून आमी आयल्या. Gesù Cristo ci supporta. Salmalo. Towolo Herod Razvot Selaitalo. Gesù Salmalia उपरांत उदेंदी तावन तोडे ज्योतिष जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले. जुदेवांचो राय जावनशाक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेले तें ताचें नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळोच घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तो वळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेहेम शहरान, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक मुझे परचेक चलयतलो गवळी. तो वळ हेरोदीन त्या ज्योतिशान कुशीन आपयलें आनी तें नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडली घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले म्हणून वचा आनी बाळकाची सत्रायेन सतना करा. तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवेंय वचून ताका नमस्कार करीसय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवां उदेतना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान बेतलें तें आनी शेकी बाळोक आसुल्लो त्या जाग्या वयर वचून रावल्लें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरये संगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्याचीं चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धुंप आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदीस शिंगतांनी पाटी वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्यान दुसरीच वाटन आपल्या गांवाक ते पाठींक गेले. देवाचें उतर हें तो वळो ताचे राजा वशें आसलें. तो म्हणलो, हांवें घरा मागल्यार पुरो, हांवें इगर्जे घेवन कित्याक मागासलें. पदरेबान बी घरान ताका समार संगतींनी समजयलें इगर्जे कित्याक घेयचे की म्हणून. पूण ताच्या राजावानूच तो घट जालो आनी म्हणलो, म्हाका गरज ना म्हूण बगता, हांवें घरा मागल्यार पुरो. बिगार म्हणलो, हाका आतां कशें समजोवचें. एक दीस विगार म्हणलो, ताका ताणें ताच्या घरा जेवणाक आपयलो. विगारान त्या मनशाक आपयलो आनी सांजेच्या जेवणा वेळार मस्त यूक आतालें तें बरोवन उजो आसलो थंयसर ताका बसयलें आनी सवार इकडे घाले आनी उजो घालो आनी उजो पेटस ताची धांव ताका लागली, कित्याक भायर मस्त यूक आतालें. उलयतना विगारान कितें केलें म्हळ्यार एक घोडी हाडली आनी त्या इगड्या पैकी एक इंगळो लो विंगड केलो. सकड इंगळे उजो पेटोवन आसले, पूण ताच्या पैकी एक लो विंगड केलो. तो विंगड केल्लो इंगळो लो वस्कस जालो, कित्याक म्हळ्यार सांगात आसतना उजो मस्त पेटलो, ताच्या सांगाता तोय आसलो. पूण हो लो विंगड केल्लो इंगळो ताचे थंय आसलो, ताचे थंय आसली उज्याची सगत इल्ली उणी जाली आनी कितलो तो पयस हाडलो तितले ताचे उज्याची सगत उणी जाली. क्रमेण इंगळो पालवलो. आमच्या सदांच्या भाशेन सांगचें जाल्यार इंगळो मेलो. हे पळोवन नासलो हो व्यक्ती. तो म्हणलो विगाराक, तुवें म्हाका खाल्याक जेवणाक आपयलें, म्हाका आतां कळ्ळें म्हणलो.
तुवें म्हाका सवार संगतीने सांगले आज जेवणाक बोलो एक मनीस समुदायात समाजीत आमच्याच एका फिरगजेत विंगड सरलो तो मनीस आपण एक सुरस पुरो म्हण चिंतलो तो कितें जाता तो मनीस ह्या इगड्या बरी अस्कस जाता तो एक सुरो जाता सांगाता उजवताचे ते आसना देखून क्रमेण तो भावता आणि सदांच्या उतरांत सांगचे जाल्यार तो मनीस सवकास मरता भाव भयणीनो हे गणित आयच्या दिसा तुमकां हांवें सांगलें जाल्यार उद्देशीकच आज भाव बांदवपणाचो आयतार आनी येवकरिस्त या पवित्र येवकरिस्त भाव बांदवपणाचो साक्रामेंट हाचे विशयांत एक मोठो नियाळ तुमच्या सांगाता करूंक हांव आशेतां हांव चिंततां एक या 2 वर्सां पयलें ह्याच संभ्रमाक हांव हांगासर आयिल्लो म्हणून पाद्रेबान आपयतना म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक हांगासर मिसा येवचें मीस मेळोवचें हांगासर सांगाता बसचें म्हणटाना म्हाका एक नमण्याची संतोश कित्याक हांगासर एका नमण्याचें एकवटाचें वातावरण म्हणल्या वरी म्हाका दिसता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एक फिरगस 2 रितीन मांडून हाडये हांवें हाच्या आदीं सांगलां जावं बरो पवित्र पुस्तकांत एक फिरगस 2 रितीन मांडून हाडची 2 पितुरां आमकां मेळटा एक उत्पत्ती ग्रंथ 11वो अध्याय आनी दुसरें पितूर आपोस्तलांची कृत्या पुस्तक 9व्या सल्ल्यांत 2रो अध्याय पयलें पितूर उत्पत्ती ग्रंथ 11वो अध्याय असो सुरू जाता वाचून उतरतना सुरू जाता सगळ्या गांवचो लोक एकच भास उलयतलो सगळ्या गांवचो लोक कितले भास उलयतलो एकच भास उलयतलो देखून थंयसर मस्त एकवट आसलो सकळ लोक सांगाता येताले सकळांक एकामेका उलयले समजताले देखून त्या गांवच्या लोकांची मुखेली सांगाता मेळटात आनी म्हणटात आमी एक बुरूज बांदिचे बुरूज म्हळ्यार टावर आमी एक उंचलें टावर बांदिचे बुरूज आनी हे बुरूज सर्गा मुशेर आपली जाय म्हळ्यार तितले उंच आसा जाय ते सासना मुशेर बाळी जाय म्हणली तांची आशा ही तांची आशा त्या गांवच्या सकळ लोकांक रुचली लोक सकळ सांगाता मेळ्ळो आनी सकळ म्हणालो आमचो सहकार आसा आनी देखून सकळांचे आलोचन मानून घेवलो मुखेल्यांनी ते बुरूज बांदून सुरू केले बुरूज बोवा पुरबायन वयर आयले घटमूट दिसले आनी ह्या वेळार लोकांचो अहंकार आनी हेम्मे इल्ले चडले आमी बुदवंत आमी हुशार आमच्या लागीं तांक आसा आमच्या लागीं कितेंय करूंक शकता आमी आमकां कोणाचीच गरज ना देवाची समेत आमकां गरज ना म्हणलें चिंतप तांच्या मतींत आनी काळजांत गेलें आनी ह्या वेळार पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवाक इल्लो राग येयलो कित्याक म्हळ्यार लोकांक हंकार भोगलो लोक आपणाचेंच करूंक शकता म्हण जालो लोकांक देवाची समेत गरज ना म्हण भोगली हें पळोवन देवाक इल्ली बेजाराय जाली म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देखून देवान तांकां एक शिक्षा दिली शिक्षा ल्हान परिणाम म्हटलो देवान कांय भुंयकाप दिवना आवड दिवना गडगडो जगल्याने दिवना तसले कांय व्हडली शिक्षा दिवना देवान तांकां ल्हानशी शिक्षा दिली कसली शिक्षा एकामेकाची भास समजना जाली तितली मात्र तो बांदलो मनीस मेस्त वयर म्हणालो आरे सायबा म्हाका फातर दी ताणें उदक दिलें ताणें म्हळें तुका फातर दिवंक सांगलें न्हय सायबा तो म्हणालो ना तुवें म्हाका उदक दिवंक सांगलें तो वयर आसलो मेस्त म्हणालो म्हाका तूं जाल्ली दी ताणें रेंव दिली तो म्हणालो तुका हांवें जाल्ली दिवंक सांगली ना तुवें म्हाका रेंव दिवंक सांगली म्हणालो ल्हानशी शिक्षा परिणाम भोव लांब आनी भोव गुंडायेचो काम तक्षण रावलें काल हे गेल्यार काम मुखारसून व्हरून जावपूच जावना आनी उलयली भास ताका समजवना ताणें उलयली भास हाका समजवना तितलें मात्र
आणि तर कितें जालें थंयसर घुसपट जाली, गोंधळ जालो, लढाई जाली, मारामारी जाली. एकामेका म्हणाले तुका हांवें अशें सांगलें, तो म्हणलो ना तुवें म्हाका अशें सांगूं नाय, तुवें म्हाका आनी एक सांगलें. घुसपट, गोंधळ, लढाई, झगडे थंयसर जालें आनी क्रमेन तें जावन पावलें बाबेलाचें बुरूस. बाबेलाचें बुरूस म्हळ्यार थंयसर बुरूस तें तांकां कंप्लीट करूंक जावना. तें बुरूस थंयच उरलें आनी थंयसरूच जालो घुसपट, गोंधळ, लढाई आनी झगडें. खंयसर लढाई आसा, खंयसर घुसपट आसा, खंयसर नासमाधान आसा, ताका म्हणटा हांव तें जावन आसा बाबेलाचें बुरूस. कित्याक थंयसर लोक सांगता ना, थंयसर एकवट ना, थंयसर आसचें नासमाधान, थंयसर आसचो घुसपट आनी गोंधळ. दुसरें भितर हांवें सांगलें पवित्र पुस्तकाच्या 9व्या सल्ल्यांत आपोस्तलांची कृत्या पुस्तक 2रो अध्याय. थंयसर आमी आयकत हांव जेरुसलेम शहर आसलें. जेरुसलेम शहर तो वळच्या कालार एक व्हडलें शहर, वेपार करचें शहर. 4 गांवचो लोक येतलो वेपारा खातीर आनी थंयसर येयलेलो लोक एकामेकाची भास एकामेकाक समजनातली. कित्याक म्हळ्यार थंयसर येतलो लोक मिदियांतलो, थंयसर येतलो लोक मेसोपोटेमियांत येतलो, थंयसर येतलो लोक दुसऱ्या गांवचो. आयिल्लो लोक तांच्या गांवची भास उलयतलो, एकामेकाची भास ताका समजनातली. पण त्या दिसा पेंतेकोस्ता दिसा कितें जालें, पवित्र आत्मो आयलो, आपोस्तलांचेर आनी मरयेचेर देवलो आनी ह्या वेळार आपोस्तल भायर आयले आनी लोकां लागीं उलय लागले. आनी हर एकलो लोक म्हणालो अरे बाबा ओ म्हज्या माय भाशेन उलयता म्हणालो मिदियाचो. तेन्ना पार्थियेंतलो म्हणालो ना ना तो म्हज्या माय भाशेन उलयता. हर एकल्याक तांच्या माय भाशेन आपोस्तलांनी उलयलें समजलें. हर एकलो म्हणालो ताणें उलयल्ली भास म्हाका समजता, आनी एकलो म्हणालो ताणें उलयल्ली भास म्हाकाय समजता, तिसरो म्हणालो ताणें उलयल्ली भास म्हाकाय समजता. आनी दवळ थंयसर उपजलो पेंतेकोस्त. खंयसर एकवट आसा, खंयसर मायामोग आसा, खंयसर समजणी आसा, खंयसर एकामेकाची भास आमकां समजता, ताका म्हणटा आमी पेंतेकोस्त. देखून एक फिरगस 2 रितीन बांदून हाडये. एकच बाबेलाचें बुरूस जावन या पेंतेकोस्त जावन. पाणी फिरगस खंय आसा म्हूण तुमी सांगा जाय. म्हाका भोगता हांवें दुसरे तिसरे 4 फावटी हांगासर येवचें हांवें. ही फिरगस वापुरबायेचेर म्हाका भोगता. ह्या फिरगेचें साबार एकवट आसा म्हूण म्हाका भोगता. वडोलो स्विकार बाबान सांगलें बांग करीजे म्हण आयकलें सेकलो 10 बांग हांव दिता म्हणालो. म्हणटा आसतना हांगासर पेंतेकोस्त दराल रितीन पवित्र आत्म्याची देणी वाळटात म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना म्हूण म्हाका भोगता.